आज आम्ही आमचे काँग्रेस पक्षाचे ओबीसी सेलाचे एक डेलिगेशन मुद्दाम आमचे काँग्रेस पक्षाचे आमदार आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमो हांचे अभिनंदन मनपूर्वक अभिनंदन करपाक आमी आज एक काँग्रेस पक्षातर्फे ओबीसीचे डेलिगेशन ताका मुद्दाम मेळपाक आयिल्ले। ताचें कारण म्हटल्यार काही दिसां पूर्वी आमी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलान ताका एक मेमोरंडम दिल्लो की एक गेली कित्येक वर्साचो एक विषय आसलो तो म्हणजे आमचो पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक जे एडमिशन मेळपाक जाय ते आमच्या ओबीसी भुरग्यांक, खास करून MBBS म्हणजे मेडिकल आनी डेंटल कॉलेजीन तो गेली कित्येक वर्सां जाल्यार आमच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळनासलें, कारण थंय जे रोस्टरा प्रमाणे जे एडमिशन दिवपाक जाय आसलें ते सरकारान प्रोसिजर कंप्लीट करूंक नासलो। त्या खातीर खुबशे भुरग्यांक आमच्या ओबीसी समाजांतल्या भुरग्यांक ते खुबशे भुरग्यांक एडमिशन मेळनासलें। त्या खातीर तो विशय एक वेवस्थीत पद्दतीन आमच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनान असेंब्लीन मांडलो आणि असेंब्लीन म्हाका दिसता एक आश्वासनूय मेळ्ळें की येणाऱ्या दिसांनी ते प्रॉपर नोटिफिकेशन एक व्यवस्थित पद्दतीन आमच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटलें हें म्हाका दिसता आश्वासन आमच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक मेळिल्लें आसा। त्या खातीर तेणी जो हो विशय घेतलो, गेली कित्येक वर्सां जालो हो विशय प्रलंबीत आसलो आनी गेली कित्येक वर्सां खुबशे जाण प्रयत्नूय करताले, पूण म्हाका दिसता आमच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनान बाब युरी आलेमान हो वेवस्थीत मुद्दो असेंब्लीन मांडलो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो जो प्रश्न कित्येक वर्सां आज उरलेलो तो म्हाका दिसता सुटपाक आतां सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता। त्या खातीर ताका खास करून आमी सगळे जाण आमचे ओबीसीतले जे लिडर आसा आनी हांगा खास करून हांगा जे आज डेलिगेशन घाल्लें आसा ताका आमी आज ताका मुद्दाम थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले आसा की तांणी हो विशय घेतलो, उचलून घेतलो आनी एक खंय तरी विधानसभेन बऱ्या पद्दतीन 2023 रूल्स फ्रेम केले 8/8/2023 आणि अशें आसलें की आमच्या ओबीसी सेलान 80% फॉर SC, 12% फॉर ST आनी 26% फॉर 27% फॉर आमच्या ओबीसी। जाल्यार आमकां 2023 तेंच्यांनी ती कावन्सिलींग करतना एज पर 100 पॉयंट रोस्टरा प्रमाणे असं इयर मार्क केले आमचे 4, 8, 9 असे आमच्या ओबीसी काडले आनी STक तांकां ते 9, 17 अशें। जाल्यार ते फॉलो करना कारणान आमच्या लोकांक क्लिनिकलान एडमिशन मेळोंक ना, आमकां डिप्रायव्ड केल्ले। जाल्यार क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकलान सर्जन येयले, तुका गायनाकोलॉजिस्ट येयले, तुका ऑर्थोपेडीक येयले, जाल्यार नॉन क्लिनिकल लॅबोरेटरीन ते घेवन येतले। जाल्यार तेतून आमकां 2023 तेच्या पयलीं आमकां मेळोंकूच ना। जाल्यार तेचे कित्येक ते इश्यूचेर आमी प्लॅटफॉर्म तयार केले, आमी मोर्चे हाडले, आमी मेमोरंडम कमिशनराक दिल्ले, गव्हर्मेंट लेवलाचेर काम करतले, MLAक दिल्ले आनी आमी लास्ट टायम येवन आमच्या युरी एलेमॉक आमच्या ओबीसी लिडराक येवन समजून ताका सांगिल्लें की हो इश्यू असो आसा आनी 100 पॉयंट रोस्टर फॉलो करप, इयर मार्क करप, नंबर इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, मेनी पीपल कुड नॉट अंडरस्टँड इट। तेज्या खातीर आमच्या समाजाच्या लोकांनी खुबशे कार्य केले, तेंचे अभिनंदन करता। पूण आमी आयज अभिनंदन करपाक गेले आमचे युरी आलेमान ज्या प्रमाणे विस्तारीतपणान तेणी तो मुद्दो मांडलो आनी तो अंडरस्टँड जाला सगळ्यांनी आनी बाकीच्या MLA कोणी आमचे सपोर्ट केले ओबीसी सेला खातीर, ओबीसी लोकां खातीर तेंचें अभिनंदन करता। एट द सेम टायम गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरान सांगलें की नेक्स्ट विकान आमी नोटिफिकेशन काडटले म्हणून, ताका कॅबिनेट अप्रुवल करून मागीर नोटिफिकेशन काडून येता त्या वर्साक आमकां ह्या वर्सी PGन आमच्या क्लिनिकलांक लोकांक एडमिशन मेळटलें आनी आमच्या ओबीसीच्या 19 कम्युनिटीच्या लोकांचेर एक तांकां न्याय मेळ्ळो आसा आनी त्या लोकांक तेंच्या एज्युकेशन लेवल, प्रोफेशनल लेवलाचेर तेंची उन्नती जावची आनी ते प्रोफेशनल जावचे आनी तेंचे संस्कार विस्तार जावचो, हेच्या खातीर आमी एक अभिनंदन करता गव्हर्मेंटाकूय आनी आमच्या समाजाच्या लोकां कडेन विनंती करता आनी मागता की जेन्ना कालूय परत डिस्कशनाक गेल्ले तेन्ना आमच्या एडवोकेट फेरेरा तोय बरो उलयलो, तेणी सांगलें की लास्ट टायम जितले ते बॅकलॉग आहा ते तुमी भरूंक जाय आनी मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की मोर दॅन 2000 लोक ओबीसीचे बॅकलॉग गव्हर्मेंटान खंय आसा, जाल्यार लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की जे लोकांक एडमिशन जे वेकन्सीज येतले ते तुमी फील करचे आनी त्या प्रमाणे ते वेकन्सीज क्रिएट जाल्यार ते बॅकलॉग फील करचो। जाल्यार ओबीसी लोकां खातीर फुडलो तेंचें जीवन आनी विस्तारीतपणान तांकां ते येता त्या हितून तांकां बरो मार्ग आनी बरें न्याय मेळटलो आनी इक्विलिटी जावन गव्हर्मेंट बरें चलतलें आनी सगळ्यांचे सबके सगळ्यांचे विकास जातलो अशी विनंती करता। थँक्यू। फायनली तुमकां ह्या